नमस्कार. गोवा टुनाइटा स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. सरकारी बिल्डिंगांचे सेफ्टी ऑडिट 381 बिल्डिंगो फ्राक 110 बिल्डिंगो मोडपाचो प्लान. मुख्यमंत्री म्हणटा मार्च 2025 मेरेन सगळ्या बारीक मोठ्या बिल्डिंगांचे ऑडिट. धारगळचो आदलो सरपंच आमदार लोकांनी आवाज काडिल्ल्यान फ्लायओव्हर रद्द करचो पडलो. आता हायवे लोक मरता, परत फ्लायओव्हर बांदूंक कोट्यांनी खर्च. पर्वरी फ्लायओव्हर बांदकामाक लागून 4 म्हयने पर्वरीचो हायवे बंद करून सर्व्हिस रोडान येरादारीचो प्लान धुकल्लो फुडें. सप्तकभर ट्रॅफिक पुलीस घेतले ट्रायल, ते उपरांत निर्णय. दाबोळी पुराय तांकीन चलता. 57% एअर ट्रॅफिक दाबोळी सावन मुख्यमंत्र्याचो दावो. विरोधकांनी केली आंकड्यांची चिरफाड. एअरलायन्साक दाबोळी सवाय करूंक मागणी. गोंयांत वर्साक सर्व्हिकल कॅन्सराच्यो सुमार 250 केशी. रोटरीची गोंयांत जागृताय. दोतोर साळकार म्हणटा दादल्यांनी नितळसाण राखून जतनाय घेतल्यार केशी देंवतल्यो. आनी बांगलादेशात उठावा उपरांत सेना मुखेल्यांक बदल्ले. अंतरीम सरकाराक हालचाली. हिंदू मंदिरांची जाळपोळ. शेख हसीना दिल्लीतूच. ब्रिटनात आलाशिरो ना. मोदी सरकार अलर्ट. खबरो विस्तारान. आता मेरेन 1300 मायज सरकारी बिल्डिंगांचे ऑडिट केला. मार्च 2025 मेरेन सगळ्या बिल्डिंगांचे जातले. 381 बिल्डिंगो धोक्याच्यो, 110 बिल्डिंगो मोडपाच्यो. मुख्यमंत्र्यान आंकडे सांगले. बिल्डिंगो पोरण्यो जायत रावतल्यो. मेंटेनन्स सरकार करता. मुख्यमंत्री सांगता सरकारी बिल्डिंगो केन्ना जाग्यार पडटल्यो. विरोधकांनी नेमको प्लान, डेडलायन मागली. 23 जो रिपोर्ट दाखयता GADलो, it says that the structure is old and weak from 2020. I only want to bring it to your notice that your government has failed from 2020 till today to do all these repair works and also giving a wrong answer. तू आज सारक करतलो ते बरें. Just I want to point out the failure of this. TB hospital, government rest house, Month Hill, multi-purpose high school, old collectorate building, district fire station, Speaker Sir, Goa Engineering College. Speaker Sir, you soglyo occupied, but it is showing it is in bad condition. Repair work करपाचे, but it is occupied. That means there is a danger की केन्नाय कितें जावपाक शकता. This shows that from schools to colleges, from administrative offices to health centers and cultural institutions of fire stations, all buildings are in a bad situations. पूर्णता म्हणजे गोंयांत जितक्यो बिल्डिंगो PWD डिपार्टमेंट पळयता पळय न्ही, असो तेजो सामको वेग क्वेश्चन आसा. मागीर ती प्रायमरी स्कुलाच्या बिल्डिंगे पासून ती डायरेक्टली म्हणजे सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंट पर्यंत आयली. 12 तालुक्यांनी जितक्यो बिल्डिंगो आसा तितक्यो सगळ्यो आमचे एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट ते तुका टोटल जे आसा पळय त्या डिपार्टमेंटाचेर वर्क कंपोनंट ऑफ द कॅपिटल एंड रेव्हेन्यू इट एक्सपेंडिचर ऑफ 600 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. टोटल 13 इट इज एन अप टू द 30 years इट इज एन 1383 बिल्डिंग. ह्यो 30 वर्साच्या भितरल्यो आसा. 30 वर्सां ते 50 वर्साच्या भितरल्यो 1046 बिल्डिंगा आसा आनी 50 वर्सां वयल्यो आमचे कडेन 129 बिल्डिंग आसा. अश्यो ऑल टुगेदर 1383 बिल्डिंग्स आसा. हेरिटेज बिल्डिंगी 15 आसा. ओके, रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स 552 आसा. ऑफिशियल बिल्डिंग 231 आसा आनी अदर्स 585 बिल्डिंग्स आसा. हाजे ऑडिटेड बिल्डिंग केले 192 बिल्डिंगेचे आमी ऑडिट केलां आनी 110 बिल्डिंग आमकां डेमोलिश करपाक जाय. आता मेंटेनन्स जर म्हणटलो आसत जाल्यार मेंटेनन्स इज कॅरीड आउट. इट इज 91 बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स पूर्ण कंप्लीट केला. प्रोग्रेसान 105 आसा. आयडेंटिफायड रिपेर करपा खातीर 246 केल्या. अश्यो टोटल 442 बिल्डिंग आसा. धारगळीत 2 खांब्या कडेन लोक एक्सिडेंटान मरतात. प्लान बदलूंक लावपी थळावेच मरणांक जबाबदार. फ्लायओव्हर नाका म्हणून तेन्नाचो सरपंच आमदारान आंदोलन केलें. धंद्या खातीर राजकारण. आता फ्लायओव्हर बांदूंक 35 कोटी एक्स्ट्रा खर्च. मुख्यमंत्र्याची जाप.
मांद्रेच्या आमदारान फ्लायओव्हराचो इश्यू काडिल्लो. स्पीकर सर, गेल्या जेन्ना रोड स्टार्ट जालो फंक्शनींग, टोटल जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी RTI मागलेली तेन्ना थंयसर 26 एक्सिडंट्स रेजिस्टर्ड जाल्ले आहात, 3 फॅटल त्या स्ट्रेचाक. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न आहा, हांगा आन्सर म्हाका उत्तर दिला प्रपोजल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर हे तेंच्यांनी प्रोसेस स्टार्ट केलो. म्हाका तेजो करंट स्टेटस आनी टायमलायन फॉर कंप्लिशन ऑफ द अंडरपास. जाता कितें, बरेचशे आमदार लोकांच्या प्रेशरान येवन PWD आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक इतले प्रेशरायज करता की तांकां एक्चुअल आसलेलो प्लॅन बदलूंक लायतात. कारण कितें स्पीकर सर, ना रस्तो जर वयल्यान गेलो जाल्यार सकयल्यान म्हाका गिरायक जावचें ना. आनी अक्षरशः हायवे वयली गाडी ही रावूच शकना, कारण ती स्पिडीत आसता. आनी ताकाच लागून तर तेन्ना थंयसर फ्लायओव्हर जो आसा पळय न्ही, हो तेन्ना आमी प्रपोज केल्लो. आनी तो फ्लायओव्हर जर जाल्लो जाल्यार आज हो प्रश्न येवचो नाशिल्लो. आनी वयल्यान स्पीकर सर थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन जेन्ना प्रपोज केल्लो, प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो. आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून, आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद. म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी. थोडीशी कळ धरा म्हणून सांग, आमी करता आतां फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. त्या स्पीकर सर, आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय ताका कळपाक जाय. 46 crores ऑफ रुपीज आमकां एडिशनल मोडचे पडटा. म्हटल्यार तेद्या वेळाचे सरपंच, पंच आनी टेबल ऑफ द हाऊस कर, आता ना टेबल ऑफ द हाऊस कर. आम्ही वाटता कळटले. स्पीकर सर, हांव फाल्यां जे आहा पळय न्हू, ते टेबल म्हाका जें पत्र दिलां म्हणजे तेन्ना जें दिलां 2022च्या पयलीं, तें पत्र हांव फाल्यां दवरता. ताजेर सायनी कोणी कोणी मारल्या पळय न्ही, त्यो निलेश बाबांनी पळोवच्यो, जितान पळोवच्यो, प्रवीणांनी पळोवच्यो, म्हणजे जेणे करून कळटलें की बाबा ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना विरोध कोणी केल्लो. फ्लायओव्हराच्या बांदकामाक लागून पर्वरीचो हायवे 8 ऑगस्ट ते 7 डिसेंबर मजगतीं कांय कडेन 4 म्हयने बंद करपाचो हायवे ऑथॉरिटीचो प्लान आशिल्लो. प्लान सद्याक फुडें धुकल्ला. येरादारी सर्व्हीस रोडा वयल्यान सोडपाचो प्लान आशिल्लो. थळावे प्रशासन पर्याय काडूंक सोदता. सप्तकभर ट्रॅफिक पुलीस ट्रायल घेतले. ते उपरांत बसका घेवन अधिकारी निर्णय घेतले. हायवेचेर जी नोटिफिकेशन येयल्ले PWDचे नोटिफिकेशन काडलेले जे पयले जे रोड क्लोज जातलो बिकॉज जो फ्लायओव्हर येवपाचो आहा तेज्या खातीर नोटिफिकेशन येयल्लें. आनी पयले जो स्पॉट आसलो तो सायरस जो नर्सिंग होम आहा ते एक सिल्वर RRD जंक्शन 175 मिटराचो रोड हो तेंच्यांनी बंद केल्लो. आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की हो 3 म्हयन्या खातीर जो डिसेंबर पर्यंत हो रोड बंद आसतलो. आनी जो लोकां खातीर हो सर्वीस रोड लोकांनी यूज करपाचो. आनी दुसरो स्पॉट आसलो तो हांगा जो डेल्फिनो जे सिग्नल आहा ते डेल्फिनो सिग्नल टू न्यू मॅजेस्टीक पर्यंत हो सेकेंड तेंचो रोड क्लोजराचो अशें तेंच्या नोटिफिकेशन आसलें की डेल्फिनो जो रोड हांगा बंद करतले. आनी सायडींतल्यान जो सर्वीस रोड आहा त्या सर्वीस रोडाचेर जे हो सगळो ट्राफीक मूव जातलो म्हणून. पण कांय कारणाक लागून तेंची आतां ऑफिशलां वांगडा मिटींग जाली आनी जो 8 तारखेक हो बंद करपाचो आसलो क्लोजर हो आतां नॅक्स्ट विकान तेंच्यांनी धुकल्लो आहा. लोकांक एक आव्हान करता की जो 8 तारखेक आसलो तो 8 तारखेक रोड क्लोजर हो जावचो ना, हो फुडल्या विकान जातलो. पण आमी सांगल्या प्रमाणे जो लोकेशन आहा ते सेम आसा. फुडल्या विकान हे बंद जातले. तेज्या पयलीं एक शुक्रार शेनवार म्हटल्यार ह्या येता त्या विकान शुक्रार शेनवार हांगा ट्राफीक सेल जे आसा ऑफिशियल आहा तेंच्यांनी हांगा ट्रायल रन घेतलो की खंय तेंकां प्रॉब्लम आनी खंय कितें जाता त्यो. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळार. दाबोळी पुराय तांकीन चलता. 57% एअर ट्रॅफिक दाबोळी सावन. मोपा विमानतळा बरोबर दाबोळीक पुराय तेंको. मुख्यमंत्री उलयता. विजय युरीन सरकारी आंकड्यांची चिरफाड केली. दाबोळी मोपा परस म्हारग. एअरलायन्साक पार्किंग फी, युरज फी उणें करची. विजा ऑन अरायवल दिवचो. दाबोळी सवाय करूंक मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रा कडेन उलयता. Airport Authority of India has raised the parking fees at Dabolim by 40%. आमी 2 वर्सां जाली उलयताय. Still they have raised.
If you are not going to relocate, I believe chain reaction जातात. It's like a chain reaction. All of these things, basically, Speaker sir, will lead to the closure of Dabolim. Fear and anxiety, Goa Chamber of Commerce हा कसा? जे Goa Chamber of Commerce किने म्हणता? 20% decline in passenger footfall due to relocation of international airlines to Mopa from Daboli. आणि गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणते नॉर्मली सरकार कितें सांगता ती पूर्व दिशा अशें मानपी लोक आनी ते बावडे धंद्यान आहात आनी ते करचेच पडटा. खंयचोय सरकार आयलो ते सरकारा बरोबर बरे रावतात ते. पूण तांणी हांगा एक स्टँड घेतलो स्पीकर सर आनी तांणी मागलें की फर्दर एअरलायन रिलोकेशन म्हणटा जे हॉल्ट जावची. लक्षात घेवपा जाय आमकां दोनूय एअरपोर्ट जे आहा पळय न्ही सस्टेन उरपाक जाय. जरी बाप युरी यांच्यानी म्हटलें की तो घोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून हांव आयजूय सांगता तो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना. ताच्या खातीर 100% सरकाराचे प्रयत्न पयलीं आसले आतांय आसा आनी फुडें आसतले. स्पीकर सर हांव एक कित्याक सांगता तर कॅबिनेट डिसिजन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज गिवन द कॅबिनेट डिसिजन की बाबा आमी दोनूय एअरपोर्ट मेंटेन करपा खातीर सगळो प्रयत्न जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली हो इन फ्युचरूय करतले म्हणून. आतां हितून उरले 2 गजाली स्पीकर सर. एक म्हणजे आमी म्हणटा ताका लँडींग फीस म्हणजे युजर डेव्हलपमेंट फीस अँड पार्किंग फीस ह्या 2 विशयाचेर ती मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा पेक्षा मातशी हांगासर चड आसा. हांवें कंपॅरिजन हांव स्पेशली पयलीं हांव काही मिनिस्टर्स वचून सिवील एविएशन नवीन मंत्र्याक मेळटा आनी वील रिक्वेस्ट म्हणजे ताका जशें म्हणटा तशें आमी रिक्वेस्टूय करता की ही जी आहा पळय न्हू ही फीस जी आहा ती कमी करची म्हणून. आणि त्याच की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्टडी करूंक लावची. हांव सिवील एविएशन मिनिस्टर तांकां ती रिक्वेस्ट करता की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो स्टडी करपाकूय लायता. राज्यसभेत एसटी रिझर्वेशन बिल मांडिल्ल्यान भाजपाच्या एसटी मोर्चान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी सभापतीक मेळून उपकार मानले. हे वेळार तांच्या वांगडा आमदार गणेश गांवकार आनी एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार आशिल्लो. फाटलो बरोच तेंप अनुसूचित जाती जमाती खातीर राजकीय आरक्षण दिवचें अशी तांची मागणी आशिल्ली. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. बांगलादेशात आंदोलकांच्या उठावा उपरांत सेना मुखेल्यांक बदलले. अंतरीम सरकाराक हालचाली. हिंदू मंदिरांची जाळपोळ. देश सोडिल्ली आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्लीतूच. ब्रिटनात सध्या आलाशिरो ना. मोदी सरकार अलर्ट. बांगलादेशातल्या परिस्थितीचेर सर्वपक्षीय बसका जाली. विरोधकांचो तेंको. बांगलादेशाच्या शिमेचेर बीएसएफ अलर्ट. विदेश वेव्हार मंत्र्याची माहिती. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order
is visibly restored. लोकांक घरातलो कोयर व्हाळांनी उडोवपाची संवय कोयर न्हंयांनी वता म्हणून WRD मंत्र्यान हुस्को उक्तायलो. वाळवंटी न्हंय आनी म्हादयची पळोवणी करून डिसिल्टिंग करतले म्हणून मंत्र्याचें उतर. आमदार प्रेमेंद्र म्हणटा इन्स्पेक्शन आदी जावंक जाय आशिल्लें. मंत्री म्हणटा वाळवंटीक फुडलीं 5-10 वर्सां हुंवार मारचो ना अशी वेवस्था करया. ही वाळवंटीची नदी हांगासून केरी गांवांसून जी येता सांखळे गांवांत येता आनी मय मतदारसंघांत भितर सरता. गेल्या 7 तारखेक 7 जुलय तशेंच 1 ऑगस्टाक ह्या न्हंयचेर खूब उदक येयलें आनी पूरग्रस्त अशें सिच्युएशन तयार जालें आनी हें सिच्युएशन गेले खूब वर्सां ह्या वाळवंटी नदीचें डिसिल्टिंग काम करूंक ना म्हणून जालां अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. तर म्हाजो प्रश्न असो आसलो वेदर द गव्हर्मेंट हॅज रिसिव्ड एनी प्रपोजल टू डिसिल्ट द वाळवंटी रिवर इफ सो द डिटेल्स. आमी सादारणशे एक 7-8 वर्सां पयलीं वाळवंटी न्हंय जी आसा पळय न्ही ताचेर डिसिल्टिंग खूब मोठ्या प्रमाणांत केल्लें. म्हजे जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ 3-4 कोटी तेन्ना डिसिल्टिंगाक मोडिल्ले. लोकांक आमची एक संवय आसा घरा कडेन किंवा वाड्यार जें कितें नाका पळय न्ही तें व्हरून व्हाळां उडोवपाचें. तें मागीर एखादी कापिल्लीं झाडां आसूये केळी आसूये कचरो आसूये व्हरून व्हाळां उडोवपाचो आनी व्हाळांतल्यान मागीर तो जेन्ना पावस पयलो पावस दुसरो पावस येता तेन्ना मागीर पावसांतल्यान मागीर तें मोठे न्हंयक येवपाचें. आनी त्या मुळे आमची सगळ्यांची सुरक्षितता जी आसा पळय न्ही सेफ्टी आसा ती लक्षांत घेवपा संबंदी आनी त्या संबंदी आमी काम करपाक जाय. आनी तें म्हटल्यार नालाज आनी रिवर्स इज नॉट द डंपिंग प्लेस फॉर कचरास. कचराच म्हणना हांव जें कितें आसा तें काडून थंय उडोवपाचें अशी एक संवय जाल्ली आसा. आतां वाळवंटी न्हंय संबंदी जें कितें फ्लडींग जालें त्या संबंदी म्हाका आमच्या मानाधीक आमदाराक सांगून दिसता तें अशें नोव्हेंबर डिसेंबरांत आय वील पुट माय टीम फॉर इन्स्पेक्शन्स फॉर सर्वे. ज्या जाग्यार न्हंयची टर्न्स आसात थंय एखादी सिल्टिंग जाला जर जायत जाल्यार त्या संबंधी प्रोजेक्ट तयार करता आनी समवेर इन जानेवारी फेब्रुवारी वील टेक अप डिसिल्टिंग वर्क. कारण इलेक्शन कोड जाल्ले कारणान मार्च एप्रील मे 2-3 म्हयने आमकां विशेश काम करूंक मेळूं ना. आनी ऑफकोर्स त्या शिवाय जालां अशें की हांवें म्हटलां तशें की एकदम हेवी रेन्स आयले हे फाटी रिकॉर्ड रेन्स म्हटल्यार जाता पूण तरी आसतना ही स्टडी करता आनी जानेवारी फेब्रुवारीच्यान डिसिल्टिंग करपाक सुरवात करता. बाणावली वाडी दर्यादेगे मदीं नुस्तेमारांची मोटरायज व्हडी बुडली. दर्यादेगे सावन 20 मिटरांचेर व्हडी बुडली. तातूंत 11 जाण आशिल्ले बऱ्यान साल्वार. नुस्तें धरून परत येतना मोठ्या ल्हारांक लागून अपकिर्त घडलें. खबर कळटनाच पुलीस सुवातेर पावले. नुस्तेमारांनी बोट बोडून दर्यादेगेर हाडली. महाराष्ट्रांत सोनुल्लेच्या रानांत साखळेत बांदिल्ले कडेन मेळिल्ली अमेरिकन बायलेच्या काणयेक नवें मॉडर्न. घोवान आपल्याक बांदून घाल्या म्हणून तिणें पुलिशेक बरोवन दिल्लें. चवकशेंत आतां तिणें दिल्ले म्हायती प्रमाण तिका घोवांनी तिणेंच स्वताकूच थंय बांदून घेतिल्ली. तिजो विजा सोंपला. तिचे कडेन पयशे नाशिल्ले. पुलिसांची चवकशी चल्ल्या. सोनुर्लेच्या जंगलात ही अमेरिकन बायल साखळेन बांदिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ली. बऱ्याच दिसा सावन उपाशी आशिल्ल्यान तिची भलायकी इबाडिल्ली. तिका उलोवपाक लेगीत येयनाशिल्लें. अशें आसतना आपल्या घोवान हांगा बांदून दवरल्या अशें बरोवन दिल्लें. ह्या प्रकरणात अमेरिकन दुतावासान ह्या प्रकरणाचो तपास करपाची विनवणी भारत सरकाराक केल्ल्यान पुलिशेन नेटान तपास करपाक सुरवात केली. ह्या तपासा दरम्यान बऱ्योच गजाली पुलिशेच्या मुखार आयल्यो. मात ह्या घडणुकेत खरें घडलें कितें हें आतां मुखार आयलां. हो सगळो खेळ तिणेंच रचला अशें कळटा. वैजकी अधिकाऱ्यां कडेन तिणें हाची स्वता कबुली दिल्या अशें कळटा. 29 जुलयाक ही बायल जंगलात मेळ्ळी. घडणूक थळार ह्या विदेशी बायले कडेन सॅक, मोबायल, टॅब आनी 31,000 रुपया मेळिल्ले. तिचे कडेन आशिल्ल्या आधार कार्डा वयल्यान ती तामिळनाडूत रावताली अशी म्हायती मेळ्ळी. पुलीस प्रकरणाची खोलायेन तपास करताले. तपासा मजगती वेगळो वेगळो खुलासो जायत आसा. तिच्या उलोवपांत पयलींच्यान विरोधाभास आशिल्ल्याचें जाणवता. शेनवारा 3 ऑगस्टाक ह्या बायलेन स्वता ही घडणूक रचिल्ल्याचें वैजकी अधिकाऱ्यांकडेन कबुली दिल्या. हांव स्वताक सोंपोवपा खातीर मडुरा हांगा स्थानकात देवलें. त्या जंगलात गेलें. म्हजो विजाय सोंपिल्लो आनी सोयऱ्यांनी पयशे दिवप बंद केल्लें. देखूनच हो सगळो प्रकार केल्ल्याचें तिणें वैजकी अधिकाऱ्यांक सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत वर्साक 230 ते 250 सर्व्हिकल कॅन्सराच्यो केशी. 46 ते 50 जाण ह्या कॅन्सरान सोंपतात.
डाटा सांगता संवसारभरात केशी मेळटात तातूंतल्यो 27% खंय भारतात आंकडो 1,30,000 रोटरी क्लबान लोकां मदीं जागृती मोहीम हातांत घेतल्या. दोतोर साळकार म्हणटा दादल्यांनी जतनाय घेतल्यार केशी देंवतल्यो. इन सर्वायकल कॅन्सर तूं जर बेगीन डायग्नोज केलो जाल्यार 100% बरें जावपाचे चान्सीस आसा. आतां प्रिव्हेन्शन आसा. दिस हॅज गॉट द ओनली कॅन्सर वॅक्सीन वीच इज अवेलेबल इज इन दिस वॅक्सीन इज बिकॉज ऑफ HPV व्हायरस बिकॉज आमकां खबर आसा की कॅन्सर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ व्हायरस आनी खंयचेच कॅन्सर अशें व्हायरसी खातीर जायना. सो वेन यू गेट द व्हायरस वी नो द कॉज वी हॅव फावंड द वॅक्सीन फॉर दॅट. आतां ताजेर वॅक्सीन आयलां पण सद्याच्या कंडिशनान वॅक्सीन इज व्हेरी कॉस्टली. सेंट्रल गव्हर्मेंटान ह्या बजेटान सांगलां की 9 ते 14 वर्साच्या चलयांक ते सगळे फ्री दितले म्हणून. सर्वायकल कॅन्सर इज अ लो सोशो इकॉनॉमिक सकयल्या लेवलचेर बायलांक म्हणजे तांचो हेल्थ म्हणजे हायजीन बिजीन बरी नासता तांची आसता. खरी गरज आसा ते लोवर सोशो इकॉनॉमिक. सो जेन्ना गव्हर्मेंट ही स्कीम काडटले आनी ते सगळे फ्री मेळटले त्या वेळार म्हाका दिसता वी कॅन प्रिव्हेंट दीस आनी ओवर ए पिरियड ऑफ टायम जो नंबर 2 आसा तो नंबर 6, 5, 6 करून खूब कमी जावपाची शक्यता. इम्पॉर्टन्स ऑफ cervical cancer vaccine. So I represent Rotary Club of Donapavla and आमी हे वॅक्सीन जे HPV वॅक्सीन जाका म्हणटात ते आतां इंडियन मॅन्युफॅक्चर जाता आनी आमी हे वॅक्सीन आतां सगळ्या अनप्रिविलेज ज्यो गर्ल्स आसा तांकां दिवंक सोदता. सो हाज्या खातीर इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज आय इनिशिएटीव म्हणजे रोटरी क्लब ऑफ दोनापावलाचे इनिशिएटीव टू गिव दीस वॅक्सीन टू अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स. सो हांगा आमी वेगवेगळ्या आमचे आमी अशें ठरयलां की आमी वेगवेगळ्या स्कुलांनी वचून थंय ताजे पयलीं अवेरनेस सो डायरेक्ट हे वॅक्सीन घेवंक एकदां पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक दिवंक रेडी नासता. सो आमी अशें ठरयलां की हाज्या खातीर हे वॅक्सीन सगळ्यांनी घेवचें. सो ताज्या खातीर पयलीं आमी एक अवेरनेस प्रोग्राम्स करूंक सोदता वेगवेगळ्या स्कुलांनी वचून आनी मागीर हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह मागीर आमी फॉलोड बाय वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह करूंक सोदता. सो हे जे HPV वॅक्सीन आसा दीस इज अगेन्स्ट HPV व्हायरस म्हणजे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस हाज्या अगेन्स्ट आसा. हो व्हायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सर्वायकल कॅन्सर्स. So this vaccine will help in prevention of cervical cancers. फोंडेच्या क्रांती मैदानाची दशा. वॉकिंग ट्रॅकार शेळो दाटला. लायटी बंद. नजर मारीत थंय उदक भरता. क्रांती मैदान जाला जळारांचो ब्रिडींग ग्रावंड. 15 ऑगस्ट तेकला ते आदी तरी क्रांती मैदान जाग्यार घालचे म्हणून लोक मागता. आयज आमी आसा फोंडेचे क्रांती मैदानाचेर आनी आमी पळयतात हे क्रांती मैदान जेन्ना सुशोभीकरण केल्लें तेजे उपरांत हाजें कांयच मेंटेनन्स जावना म्हणून सद्या हांगासर हो सगळो शेळो जाल्लो आसा म्हणून हे फावंटन कितलीशीच तेंप जाल्यार हो चलना. दिसाना आमी पळयलें जाल्यार लायटी थोड्यो पेट्टा थोड्यो पेटना. हे आमी चेअरपर्सन आनंद नायक म्युन्सिपालिटीचे तांकां आमी मेळ्ळे तांकां विचारलें तेन्ना सांगलें की फाटल्या 8 दिसान हांवूय इथं ग्रावंड व्हरून थंय आयल्लो हांगा क्रांती मैदानाचेर आनी हांवें पळयलां शेळो जाला भरपूर आनी शेळो जाल्ल्या कारणान आनी सांजच्या वेळार सिनियर सिटीजन थंय येतात सांजचे वॉक करपाक आनी अशें दिसून आयलें की लायटी सारकी पेटना. सो आतां कितें जालां ते हे पळय आसा न्ही क्रांती मैदानाचें आमचे कडेन अजून हँडओवर करूना क्रांती मैदान पूण सद्या PWD कडेन हांव डिविजन 16 आनी 16चो AE जो आसा प्रमोद. सो प्रमोदा कडेन सुद्दां म्हाजें उलोवप जालां ताणें सांगलां 1-2 दिसां भितर आपूण हें काम सुरू करता म्हणून. कित्याक हांवें सांगलें ताका लायटी पेटना थंय कंप्लेन दिल्या लायटी पेटना सगळें शेळो जाला. ताणें सांगलां आश्वासन दिलां की ह्या दिसांक बेगीन आमी काम करून घेता म्हणटें. तशेंच चीफ ऑफिसरा कडेन चीफ ऑफिसरान ताजे कडेन संपर्क सादला. ते सांगताले की आमी सांगून दवरला ताका लागून लायटी ज्यो पेटना त्यो आमी रिपेर विथीन फास्ट जातली बेगीन आमी लायटी रिपेर करून आनी सगळें निवळ करपाचो प्रयत्न आसता. सांगतो सांगतो लागीं फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या बेजबाबदारपणान एका भुरग्याचो शिक्षणीक फुडार बुडपाची परिस्थिती. कुंकळेच्या ह्या भुरग्याक आदोगाद जावंक जाय. ताका युनिव्हर्सिटीन मार्कशीट वेळार दिवंक नाशिल्ल्यान एडमिशन मेळप कुस्तार. एडमिशन मेळ्ळें ना जाल्यार कोर्टान वचपाची त्या भुरग्याची तयारी. दर एक महाविद्यालय जे गोय विद्यापीठा खाला वावुरता तांच्यो सगळ्यो मार्कशीट ह्या गोय विद्यापीठा कडल्यान येता. ही मार्कशिटां फुडें भुरग्याक शिक्षणा खातीर वा नोकरे खातीर दिवची पडटात.
मात ही मार्कशिटां सारकी नासली वा वेळार मेळूंक ना जाल्यार फुडें त्या भुरग्याच्या वर्स पिड्ड्यार जाता. अशीच एक घडणूक कुंकळ्ळेच्या भुरग्या वांगडा जाल्या. कुंकळ्ळेचो एस्टर डिसुजा 2023 वर्सा कुंकळ्ळी एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेजींतल्यान कला शाखेत पदव्युत्तर जालो. ऑगस्ट 2022 कांय अटळ कारणांक लागून तो 15 मार्कांचो जॉग्राफीचो पेपर दिवंक पावना. मात एका म्हयन्या उपरांत सप्टेंबरांत ताणें तो पेपर दिलो आनी उत्तीर्णूय जालो. विद्यापीठा प्रमाण एका भुरग्याचो खंयचो पेपर उरला जाल्यार त्या सेमिस्टराच्या मार्कशिटांत CGPA रिती दाखयता. मात पेपर दिवन उत्तीर्ण जावन लेगीत एस्टराच्या मार्कशिटाचेर CGPA रितीच आशिल्ली. देखून एस्टरान स्वता तशेंच त्याच्या कॉलेजीन हे विशीं विद्यापीठाक कळीत केलें आनी त्या पेपरांत एस्टराक मेळिल्ले मार्क्स विद्यापीठाक धाडले. तरी लेगीत विद्यापीठान ताका ताची मार्कशीट दिवंक ना. 2023 एस्टर पदव्युत्तर जालो. मात 2022 ते 23 त्याच्या 3, 4, 5 आनी 6व्या सेमिस्टराच्या मार्कशिटांचेर CGP तरी रितीच आशिल्ली. देखून एस्टराच्या आदवोगादान गोंय विद्यापीठाक लिगल नोटीस धाडल्या उपरांत रोखडेच कांय वरां भितर एस्टराक ताची मार्कशीट मेळ्ळी. This issue is not a new issue. This has been going on for many years altogether now. This is nothing but a lethargic working of Goa University. At the same time, the only appeal, I'm not even appealing, this is a warning what I'm giving. If you all are not if my client had to waste a year because of your lethargic behavior, your lethargic working, I will approach the court of law. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.